सरकारान 16,000 लिटर उदक फुकट दितले म्हूण उतर दिल्लें, मात फुकट उदक सोडात कांय लोकांक सुरळीतपणान उदकूय येना. हातूंत सरकारान भ्रश्टाचार केला म्हूण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो सरचिटणीस दुर्गदास कामतान आरोप केला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कितल्याशा गांवांनी उदक येना. लोक PWDन वचून मोर्चा व्हरतात, रस्ते आडयतात, कारण उदकाची सारकी सोय ना म्हणून. आनी दुसरे वटेन इलेक्शन नदरेक दवरून हे सगळे लिपोवपा खातीर पॉलिटिकल मुवमेंट्सां करप, म्हणजे लोकांचे सिस्टमॅटीक एटेन्शन डायवर्ट करपाक आनी हेवटेन भरमसाट लुटमार करप. आनी हांव कोट करता मुख्यमंत्र्याक. 15 ऑगस्टाक भाशणांत ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो, वॉटर इज अ एसेन्शियल टू ह्युमन लायफ. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवायड वॉटर टू ईच अँड एवरी हाऊस होल्ड. तुम्ही सांगा पत्रकार म्हणून, पावता एवरी हाऊस होल्ड पर्यंत उदक पावता? तुमचेच पेपर सांगतात पावना म्हणून, बातम्यो येतात, खंय तरी बालद्यो घेवन बायलां प्रोटेस्ट करतात, खंय तरी PWDचेर घेराव जाता. सो प्रत्यक्षान उदक सुद्दां दिनासतना लुटमार करप आनी फ्री उदकाच्या नांवान 16,000 लिटर फ्री हाज्या नांवान लोकांक लूट करप हे सध्या चालू आसा. आनी अध्यक्षान जे आमचे 3 सप्टेंबराक स्टेटमेंट केल्लो विथ रिगार्ड्स टू दीस फार्स, हे आज प्रत्यक्षान उघड जाता. आनी आमी ओगीच उलयनात. कितलेशे लोकांनी आमकां, म्हाका स्वता 100 वयर लोकांनी आज बिलां धाडल्यात. बिलां खुबशीं, प्रिंट आवट काडटले खूब जातले. सो दीस क्लियरली इंडिकेट्स that BJP government's water tariff, free water supply and tariff is exposed. Sawant's lies are exposed by his own government, by his own department, in the way of form of bills. So we demand Chief Minister, we demand to the Chief Minister, आम्ही मागता मुख्यमंत्र्याकडे की फकाणां करपाची बंद कर, roll back these prices, stop sending cumulative bills of 3, 4 months because you are looting the public, because automatically when the units are combined the slab is changed. So म्हणजे एका हातान दिला म्हणून दाखोवप आनी फाटल्या दारान चोरून व्हरप, हे हरशें म्हूण सरकार फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर. And this is a classic case of fly by night operator. म्हणजे उदक दिता म्हणप, दुसऱ्या दिसा बिल आयलें की जालें. कितले 10,000 बी आयले लोकांक घराची बिलां, 10,000, 7,000, 5,500, 3 म्हयन्याची. विच यूज टू कम हाफ ऑफ दिस, लेस दॅन दॅट, 30% तरी हाज्यान कमी येताली. सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स द भारतीय जनता पार्टी इज फुलिंग. मुख्यमंत्री and BJP has failed to provide free water, and forget about providing free water, they have even failed to ensure 24 hours water supply to the people of the state.